page number 116, I1. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं. जेजू तुमकां कृपा दिवं. आज ह्या मिसाच्या बलिदानान आमी मागया लुझिया दा कॉस्ट आराउज हिच्या आत्म्या पासत देवान तिका सासनाचो विसव दिवन सुर्गीचें सूख फावो केल्या पुरो म्हूण मागुया. तशेंच आज जल्माचो दीस आर्नल्ड लोबो आमचो कातिकीस देव संदेशकार देवान ताचेर आशिर्वाद घालून बरे भलायकेन ताका दवरूं म्हूण खेरीत भाशेन ताचे खातीर मागुया. तशेंच आमी मागूंक लायता आयवन पिंटो संपला ताका सासनाचो विसव दिवं म्हणून मागूंक लायता. आमचे फिरगोजे खातीर मागुया. 400 वर्सां आमचे फिरगोजेक बरोवंक येतात. खेरीत भाशेन आमी सगळीं फिरगोसकारां उदीक जिवाड जावंक आनी आमकां फावो तें इगोर्जेन जियेता आसतना आमचें फिरगोसकारांक कशी मोल आमी समजून घेवंक उदीक आमी सहकार दिवंक आमकां सगळ्यांक कृपा आनी बळ मागून घेवया. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नांवी. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. बाबा भयणीनो, जेजू खातीर गवाय दिवंक आमचे मदें कोण तयार आसत हो प्रश्न आज आमकां. आमी खरेंच भावार्था खातीर मरूंक तयार आसा काय हो आमचो भावार्थ बेश्टो पोलको. आमी विचार करीत जाल्यार दोर दिसाक आमच्या उतरांनी आनी खोदण्यांनी जेजू पासत गवायकी दिवंक आमकां जायते सोयीक मेळटात. पूण हे सोयीक आमी जायते पावटी विसरता, जायते पावटी आमी बेसारमाय करता आनी आमकांच नाकारता. तर दोर दिसाक खरें गवायकी जेजू खातीर आमी दिवंक आमकां कृपा आनी बळ मागून घेवया. आनी पवित्र रितीन फावो ती परी वांटो घेवचे खातीर आमच्या पातकांची दूख धरून सगळीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सर्पगिदा देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट धरून आनी बरी सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे पासत बागूच सदांचाक वार मरी सगळे देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना. सूर पदवेदार देव आमची काकूत करूंक आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवंक सुम्या काकूत कोर. क्रिस्ता काकूत कोर. सुम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. देवा आमच्या मोगाळ बापा, तुजे शिवाय तुका मानूंक आमी शकना. पूण तूं काकलुतीवन देखून आमचीं काळजां राख आनी तुजे कुशीचे नीट वाटेन आमकां चलोवन व्हर. हें आमी मागता आमच्या सुम्याच्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं
तो कोरोदेव तुज्यान पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान रासपूत चलयता ससनाच्या ससनांक. जेरेमियास प्रवराच्या पुस्तका वेलें वाचप. सर्वेस्परा, तुवें म्हाका सगळें दाखोवन दिलां, म्हाका सगळें कमून आयलां. तेन्ना सर्वेस्परा, ताज्यो मांडण्यो पळोवन तुवें म्हजे दोळे उकडले. पूण हांव जाल्यार मारूंक वता तसली विनाशी मेंढऱ्या सारको जालो. म्हजो गाद घेवपाक कित्याक येवजितात तें हांव नकळो जालो. आनी जीव आसतना जाळ कातरून उडोवया आनी कातरून उडोवया. जिव्या मनशाच्या पिथिमेवेलो ताका उमटून काडुया. ताज्या नांवाचो पर्यान आनी उगडास उच्चो न्हय, असली ताजी गुपीत कल्पना. पूण तूं सर्वेस्परा न्याय नितीन मुनसुबी कोत्ताय. काळजा मोनाचो तूं थाव घेताय. तर ह्या लोकांचो शोध घेतलो तो म्हाका पळोवन दी. कित्याक हांवें सगळें म्हजें तुज्या हातान सोडलां. देवाचें उतर हें आमचो जबाब जातलो. सर्वेस्परा म्हज्या देवा, हांव तुका शेरोना येतां. परतून म्हणुया. सर्वेस्परा म्हज्या देवा, हांव तुका शेरोना येतां. सर्वेस्परा म्हज्या देवा, हांव तुका शेरोना येतां. म्हजे फाटीक लागलेल्याच्या हातांतलो म्हाका वाटाय, म्हाका निवार. नाजाल्यार शिवां भाशेन कोणूय म्हाका ओडून व्हरतलो आनी म्हजे कुडक्यान कुडके कोत्तलो. तेन्ना कोण म्हाका सोडयतलो? जबाब. सर्वेस्परा म्हज्या देवा, हांव तुका शेरोना येतां. काळजांतान हांव प्राणीक आनी निरपराधी. म्हाका फावो तो निवाडो दी. सर्वेस्परा, तूं मोनाचो आनी काळजाचो थाव घेताय. तर पातक्यांचे नुस्तेपणाचो नाश कर आनी प्राणीक मनशांक तीर करून दवर नितिवून देवा. जबाब. सर्वेस्परा म्हज्या देवा, हांव तुका शेरोना येतां. देव म्हजो दार, तो म्हजी राखण करता. प्राणीक काळजाच्यांक तो सांबाळटा. म्हजो देव म्हटल्यार नितिवंत मुनसुबीदार. रोखडोच ताजो राग चडना. सगळ्या वेळार तो भें दाखयता. जबाब. सर्वेस्परा म्हज्या देवा, हांव तुका शेरोना येतां. उद्गार. देवान संवसाराचो इतलो मोग केलो की ताणें आपल्या एकल्याच पुताक दिलो. ताजेर विस्वास ठेवता तांकां सासणाचें जिवीत मेळटा. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. जुवांवा परमणी जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजू उलयतालो तें आयकून कांय जाणांनी म्हणलें, खरेंच हो एक प्रवादी. दुसऱ्यांनी म्हणलें, होच तो अभिशिक्त. पूण हेरांनी म्हणलें, अभिशिक्त गालिल्यांतलो येवंक शकता. अभिशिक्त दाविदाचे संस्थींतलो आनी दाविदाचे बेथलेम नगरांतलो येतलो म्हूण पवित्र पुस्तकार ना. अशी ताचे विशीं लोकां मदें फूट पडली. कांय जाण ताका धरूंक सोदताले, पूण कोणेंच ताचेर हात घालूंक ना. तेन्ना चौकीदार, पुरोमी याजकां आनी फारिसेवां सोशी परतून गेले. हांणी तांकां म्हणलें, तुमी ताका कित्याक धरून हाडूंक ना? चौकीदारांनी म्हणलें, हो मनीस उलयता ते भाशेन कदींच कोण उलोवंक ना. फारिसेवांनी तांकां जबाब दिलो, तुमी फसवलेत कितें? वडिलांतले आनी फारिसेवांतले कोणें तरी ताचेर विस्वास दवरलो म्हूण आसा. पूण हो लोक शास्त्राची ओळख नासलोलो पाड पडलोलो. तांचे मदें निकोदेम आसलो, जेजूशी आदीं आयलोलो तो. ताणें तांकां म्हणलें, एका मनशाचें पयलीं आयकल्या बगोर आनी तो कितें करता ताची ओळख घेतल्या शिवाय
आमचें शास्त्र ताची मनसुबी करता जायत. तांणी म्हणलें, तुमी बी गालिलेकार चवकशी करून पळय, आनी तुका कळोन येतलें की एकलोय प्रवादी गालिल्यांतलो उबसो ना. ते आपआपल्या घरा परतले. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वाखाणणी तुका क्रिस्ता. मोगाळ बाबा भयणीनो, देवा खातीर आमी आमचो भावार्थ उच्चारूंक, देवा खातीर आमी खिरीत भाशेन दुसऱ्यांक परगटूंक जायते फावटी आमकां काळजी आनी बरवंसो आसूंक गरज. आमकां आमचो भावार्थ उखूंड आसूंक गरज. पूण जायते फावटी ह्या जेजूक परगटचे बदलेक आमी भियेता. जायते फावटी आमच्या उतरांनी दुसऱ्यांक परगटूंक आमी फाटीं उरता. जायते फावटी म्हज्या जिविताचे चालीचे देखींतल्यान जायते फावटी जेजू परगटूंक हांव विसरतां. हेर सगळें हांव परगट्टां. आनी तेन्ना खरो गोवायकी कसो ताका ह्या संवसारांत ताचो पाटलावदार कसो हांव गोवायकी जावचे बदलेक हांव जायते फावटी भावा भयणीनो एक सादो मनीस कसो जियेता. हाचे पयलें वाचप जेरेमियास प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें, आनी थंयसर कांय बरीं उतरां आमकां मेळटा. सर्वेस्परा तुवें म्हाका सगळें दाखोवन दिलाय, म्हाका सगळें गमून आयलां. तेन्ना सर्वेस्परा तांच्यो मांडण्यो पळोवंक तुवें म्हजे दोळे उगडले. जेरेमियास देवाचें उतर परगट्टालो, आनी परगट्टा आसतना लोक आडगा नाडगा करून ताका पिडापीड दिवंक सोदता, ताका भायरायता, ताच्यो खबरो करता, खेबाडां करता, आनी ताका प्रवादी म्हूण पाचारचे बदलेक ताका शारांतलो भायर घालूंक मांडण्यो काडटात. बाबून असले वेळार जेरेमियास प्रवादी देवाचेर विस्वास दवरता आनी शिंटा आनी म्हणटा, हांव जाल्यार मारूंक व्हरतां तसल्या विस्वाशी मेंढऱ्या सारको जालो. म्हणजे तुजे खातीर गोवाय जावंक, तुजें उतर परगटूंक, तुका साक्षी दिवंक हांव राजी आसां सोम्या. आनी हेच जेजू विशीं आयचे दिसा आमी आयकता. फारिसेव आनी धर्मशास्त्री शिपायांक धाडटात आनी जेजूक धरून हाडूंक ते लायतात. पूण जायते शिपाय थंय वेता आसतना जेजूची उतरां आयकून खरेंच तो अभिशिक्त म्हूण तांकां गमून येता. जेजूची उतरां इतलीं पावरफूल की खरेंच देवाक आपूण तो साक्षी दिता. आपूण जेजू आपूण देवाचो पूत म्हूण त्या वेळार परगट्टा. आनी परम याज्ञीक चौकीदारांक विचारता तेन्ना चौकीदार म्हणटा, हो मनीस उलयता ते भाशेन कधीच कोण उलोवंक ना. आनी भाव भयणीनो, लोक ताचो पाटलाव करता, लोक ताची उतरां सोत मानून घेता, लोक आपलो भावार्थ उखूंड करता, थोडो लोक आपलो भावार्थ जीव हो करता. देवाचें उतर आमकां दर दिसाक आयकूंक भाग. देवाचें उतर आमकां दर दिसाक मेळटा वो आमकां एक सोयीक. देवाच्या उतरां वरवीं दर दिसाक जेजू आल्तारार येवन ताका आमी शेवता. आमकां केदें व्हडलें भाग. आमचें जिवीत कसलें जाय, खरेंच गोवाय दिता काय आमी आमच्या उतरांनी आनी कोरण्यांनी जेजूची साक्षीदार आमी जाता जाल्यार आमकां विचार करुया. जायना जाल्यार आज आमी प्रयत्न करुया. वेळ आजून जावंक ना भाव भयणीनो, आमकां वेळ आसा. आमच्या जिविताची नवसुनी करून जेजू खरी साक्षी दिवंक दर दिसाक वावरुया. गायन घेऊया C23 पेज नंबर 38. C23.
मोशा बाबूने मोशान तुमचें बलिदान सूर पुदवेदा देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या आदारले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आगे पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्वर मानून घेऊ. बोकन वाड्या बापा ही आमची दानां प्रसून जावन मानून घे आनी तुजे विरुद्ध लोल्या आमचे निबोर कुश्यो दया करून तुका खालत्यो जायश्यो कर. हे आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित बापा सर पदवेदारान सासनाचे देवा सर कार्यांचो ताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो त्याग उपास करून तुका दिन वासूंक तूं आमकां फरमायताय. ताचे वरवीं आमचें पातकी सैम आमी दोमावन दवरतल्या अशें आमचे मस्तीचेर आमी जैत वतल्या. तुज्या काळजाचें उदारपण आमच्या दोळ्या मुखार धरून आमी काळजान उदार जातल्या आनी आमकां चुणें करून गोचेवंतांक आदार दिवंक पावतल्या. हे परी आमचे सोडवणीचे परबेक तूं आमकां तयार करताय देखून सगळ्या तुज्या दुतां भक्तां सांगाती तुजी स्तुती आमी गायता. पवित्र बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची सो तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या समे जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खोशेन खोश मरो सुसूंक बेच्या आदीं ताणें उडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तिसपरी जेवण जातूच ताणें कास घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची कास नव्या आनी सासणीक कोराराचें हें रगत पातकांचे बॉक्सोने मेळच्या तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात. बावार्थाचो गूट पोरगोटुया तुज्या बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता. हो जिविताचो उंडो सुरवणीची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन वाचता. जेजूची कूड आनी रगत सुतल्या आमां समेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेचे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा फिलिप नेरे आमच्या गुणी बापाक आनी सगळे यादनिकी वर्गा बरोबर तिका पृथ्वी मोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरवंसो धरून मेल्यान त्या आमच्या बाबा भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुजी सगुतीन मेल्ल्या समेस्तांक चेंपर जरीत मुखामोड पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची येवेदी भोंवतणी एकठांय जालेल्यांची दया करून आमी मागता. आंकवार मरे देवाचे माई सांगाती चपोती बागेवन सुसे बागेवन धरून दिता आनी सूर काडी तुका मानवल्यान ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मय म्हाका मुखार आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक आमच्या सुरवंडाराची आज्ञा मनान धरून जेजून शिकयलेलें प्रार्थन
धीर घेवन सगळीं बरोबर म्हणुया. आमचे बापा सुर्गीच्या शेना पुबिसांव शेरा समके शिकुशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्या बक्षितां तशी आमची पातकां मुगोस आनी आमकां तांणी पडू दिवं नाका वायटन सर्वेस्परा सोर वायटन ते आमकां निवाद करून जिवितान सवस्काय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरुंडारा जेजू क्रिस्ताच्या न्या आमी बरोवशेन अत्रेकतांव तर आमकां तुजी उदार काकृतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवेंचे दम तांगमळे तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिसका जी कुशे परमेन तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तूं जियेतान रासवत चलयताय सासणाच्या सासणांक. सुमेची शांती सदां काल तुमचे सगळ्यां आसूं. माय मोगान एकामेकाक शांती दिवया. देवाची शरीर संवसाराचे पाप खातीर आमची काकूट कर. देवाचे शरीर संवसाराचे पाप खातीर आमची काकूट कर. देवाचे शरीर संवसाराचे पाप खातीर आमकां शांती दी. ही देवाची शरी संवसाराचे पाप काडटली. शेलीच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगळीं आमी सुभागी. पण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मिक कुमयाव खातीर मागणे. मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता. सगळ्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता. हे घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका एकवडटा. तुजे कडसून केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन.
प्रार्थुया. सर्वेस्परा ह्या पोवी देण्या वरवीं आमी पातकांतली सुटो आनी आमचे दिसपोटे जिणेंत तुका मानू हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं आनी सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून येत क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. परतून एकदां उगडास करता. 19 म्हणजे 19 मार्च आमचे फिरगोचेन 4:30 ते 7 वाजता कुमसारां आसतलीं. कपेलान दाबोली 5 ते 7 वाजता. उपकार करून आमी सगल्यांनी वेळार येवन आमची कुमसारां करची म्हूण आमी मागता. 20 तारखेर आमचे दोतोनीच्या केंद्रा खातीर किरीत भाशेन आमी तियात्र हाडटा. तुमचो सोयेग आनी तुमचे देणगी तुमी दिवची म्हूण आमी मागता. फिरगोची गवळीक सभेक नव्यान स्थापचे खातीर मागणें. सगळीं बरोबर. सर्गीच्या बापा तुवें मोगान आमकां रुचल्यान तुज्या पुता जेसून मोगान आमकां सोडयल्या. तशेंच पवित्र आत्म्यान मोगान आमकां बावतिस्मा दिसा मागल्यान तुजो मोग चाकूंक आनी सगल्यांक वांटूंक तुजो वाव चालू दवर. ह्या गवळीक वर्सां आनी तिच्या दोन प्रांतांत सगल्या फिरगोसांनी फिरगोस गवळीक सभेची नवी फुडारी वेंचून काडटल्या. तुवें सुरू केल्लो वाव आमच्या फिरगोसांनी चालू दवरूं फुडारीपण घेवंक तूंच आमकां आमच्या भावा भयणी वरवीं वेंचून काडटाय. तो सगल्यांक सांगाता घेवन एकचारान सहभागिरीपणान पादविकाराच्या मार्गदर्शनान ल्हानविकायेन जेजूचे मिसांव फुडें व्हरतले फुडारी आमी वेंचून काडूंक आमकां तुजे कृपेन बोल. आमी बाबार्थ्यांनी किरीत भाशेन लौकिकांनी आपल्या आपोणे वळखून आमच्या फिरगोजेच्या आनी फिरगोज गवळीक सभेच्या वावरांत तशेंच ही गवळीक सभा पूर्ण स्थापने तयारीन उमेदीन आनी व्हड मोगान आमी वांटो घेवंक आनी जेजूच्या मिसावांक आयत्या मनान खान मारूंक पवित्रित्वेचो आदार ओगेपणान आमकां मागता. हें सगलें आमी तुजे कडेन मागता. तूं सगळे सुवातेर सगळ्या वेळार पुता आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान वावुरताय सासणेच्या ससनाक. कायम घेऊया I6 पेज नंबर 118 I6.